सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान शुक्रारा सांगिल्ले। आता ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणे तशें उलोवंकूच ना म्हणून मंत्री सुदीन सांगता। टाइम ऑफ डे ही खूप पोरणी येवजण आसा। सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या। आपणे सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना। आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता। डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता। डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत प्रपोजल ऑलरेडी केले। 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा। लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा। त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करतात आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा। पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता दिसांनी मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा। 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर। पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना। कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता। मातशें तुमी स्टडी करा विचार केले खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें एज्युकेशन सिस्टमाची विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें पूण लोकांगेर कोणागेर कांयच ना तांकां डिस्काउंट कशें प्रश्न आसा पळय ताचे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर। हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीच तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगूं तुका हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय। तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां हांवें तुमकां। तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगलां। केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराच्या स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला। तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता आजूय परत गडबड करपाक सोदता सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका। हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्या सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयना तेंय म्हाका खबर आसा। सर्वसामान्य लोकांक 20% दर वाडीचो शॉक दिवपाचो निर्णय एका सप्तका भितर फाटीं घेयना जाल्यार गोंयभर आशिल्ल्या वीज खात्याच्या ऑफिसांनी वचून आमी बोवाळ घालतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्ल्या 20% वीज दर वाडीच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक घेराव घालून जाब विचारलो। जे ढवळीकारान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुमी कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा ताजेर आमी 20% लायतले ते कंज्यूम करता तो मीटर ओनली स्मार्ट मीटर कॅन शो। सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मीटर विच इज येट टू कम विच इज इन बॅक डोर इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड। आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्जम्पशन जावपाक दिवचे ना। ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा। आमी तरी मुखार वचून 1 आठवड्याचो ताका टायम दिता। जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें। गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक। 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा। तो एका कंपनीक वचपाचो आसा। तो कंपनीचो मालक कोण त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना। ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें। सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात तुमी जे कन्जम्पशन केलां ताचें 1000 रुपया बील आसतलें पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा हे जे 500 कोटी घेतल्या ते कळ्ळें न्ही।
सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लेम म्हळ्यार हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान, दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलिंग जातले. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आणि तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आणि जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां, ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो नॉट ओनली हॅज द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अँड भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन्क्रीज द रेट्स, म्हणजे जी टॅरिफ असता पयली युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच, पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेर यू कन्झ्युम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आणि डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिझन टू बिलीव्ह दिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.